हाय फ्रेंड्स, येऊ का तुमकां आमगे मिनी ब्लॉगाचे. आणि आयचो टॉपिक हा म्हळ्यार सारको हांव रागार आहा. रागा म्हणजे चड रागार. फ्रेंड म्हाका सांगाय तुमी केन्ना सुदरवपा नाय सांगाय. एक सांगो तुमकां पॉयंट कितें आहा तो आनी तुमी पयलो पॉयंट आहा तो, आमी केन्ना कोण चोड एक चेड्या बारबू गेले बायकाचेर बसवले हांवूय वाड्या खबरू आनी तो तेका सांगतलो फोन करून मेसेज करून सांगतलो येशेश म्हणून. तेजे बरोबर बसोन तेका लिफ्ट डील जाल्या पासून तुमी तेगे नांव बेडे करूं मोंताय. वय सगळे म्हणा सगळे सारखे आसनाय म्हणटा सगळे सारखे आसना. पूण फ्रेंड्स आमी बी सगळे कडेन मिस्टेक जाता. मिस्टेक जालो ना म्हणून ना, संवसाराक सगळ्यां कडेन मिस्टेक जाता. पूण आमी एशें करून नांव बेडे करूं न्हय ना, सारकें न्हू. ओके पर्सनल कितें प्रॉब्लेम पर्सनल सॉर्ट आउट करया, पूण लोकांक खबर कोनाय हें गोंयकार कोण म्हणटाय तुमी. गोंयकारां नांव सांबाळ्या, गोंयकारां आमगे लोकां सांबाळ्या आनी बरी मोगान भोंवाय आनी मोगान राय. आनी हो ल्हानसो ब्लॉगर तुमचो येयलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक काडजोन समजयो बरें म्हणून. कितें वायट जाल्यार समजून घे. मोग आसा मेळ्या फाल्यां.